परत एकदा बाब सत्यविजय नायकाच्या मना काळजाच्यान आम आदमी पक्षान येवकार करता, स्वागत करता। ते ऑलरेडी दिल्लीक वचून आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालाक तांची भेट घेवन आयिल्ले आसा आनी मागता की आज गोंया येवन तांणी तुमकां एक दोन उतरां सांगची। आदी ते भारतीय जनता पार्टीचे सेक्रेटरी जावन गेले आसा आनी ऑल्सो एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर आशिल्ले। ताच्या भायर गोमंतक भंडारी समाजाचे सध्या ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आसा। हाज्या आदी गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे चेअरमॅनूय आशिल्ले आनी जशें तुमी तांकां ऑलरेडी वळखता आसतले, भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर दोनदा तांणी वाळपय मतदारसंघात निवडणूक लडिल्ली आसा, एक 2012 आनी एक 2017। ताच्या भायर तांची वेगळी समाजकार्य आसा। तांणी स्वताचो एक उसगांव युवा मोर्चा म्हणून एक स्थापन केल्लो आसा। सगळ्यात पयलीं हांव आम आदमी पार्टी हितूर जॉयन जाला काल दिल्ली वचून, आनी थंय वचून हांवें बऱ्योचश्यो गोश्टी पळयल्यो। थंयसरलो पॅटर्न जो तेंच्यांनी थंयसरले CM आहा केजरीवाल तेंच्यांनी तेजें बरें हें काम केलां एज्युकेशन फिल्डान, बाकीच्या रोड्सान, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी ह्या सगळ्या गोश्टीन आनी बाकीचे सुद्दां ज्यो गोश्टी आसा तितूर हें जावन आयज आम आदमी पार्टी गोवा हांगा प्रवेश घेतलेलो आहा काल, आनी आयज हांगा प्रेसाक बसलेलो आहा। तेन्ना बाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा हांव दोनदा भारतीय जनता पार्टीच्या 2012 आनी 2017 दोनी फावटी हांव कॉन्टेस्ट केल्लें आनी भारतीय जनता पार्टीन म्हाका दोनी फावटी तिकेट दिल्ली, खंय तरी कमी पडले, त्या लागून हांव दोनी फावटी हारलो। तितूर तिसरे वेळ बाय इलेक्शन येयल्लें तेन्ना हांव इलेक्शनाक गेलो ना, पूण आतां जी थंय जो आतां आमदार आसा त्या आमदाराची इतली दहशत आहा की तो रिवेंज घेता, फक्त लोकांची रिवेंज घेवप, डेव्हलपमेंट झिरो। तुमी सुद्दां केन्ना तर पणजेसून थंय वता जाल्यार तुमकां कळटलें की तेणी कितें चलयलां तें। फक्त तेच्या ऑपोजीट कोणी उलयलो की तेजी बदली करप, म्हणजे खंयची बदली, एक तर काणकोण नाल्यार एक तर पेडण्यां, अश्यो बऱ्योचश्यो गोश्टी आसा। तो मतदारसंघा कडेन तेजें दुर्लक्ष आहा। तो इलेक्शन जालें की 6 म्हयन्यांक थंय वयता, बाकीचो तो तो मतदारसंघान थंय दिसना। तेन्ना वचप आनी लोक जमप, क्रावड जमप, आनी तेणीन थंय मिटिंगो घेवप आनी तो फोटो पेपरार घातलो की लोकांक दिसता की हां विश्वजीत राणे थंयलो MLA बरो काम करता म्हणून। ही तेजी